गोंय सरकारी कामगार संघटनेन सरकाराक हालींच स्ट्रायक नोटीस दिलो। सरकारान 7वें वेतन देशात लागू जाला तशें गोंयच्या कामगारांकय लागू करचें, पूण आजून भाजपा सरकारान ह्या विशीं प्रश्न सुटावो केल्लो ना। म्हण 7 डिसेंबराक व्हड स्ट्रायक करतले अशी शिटकावणी गोंय सरकारी कामगार संघटनेन दिल्या। RDX खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। आमी इंद्र वाहन ना आमचे लेगीत, आमी पांयांनीच चलोवंक जाय। सो सी आमचो ध्येय क्लियर आहा, आमचो डिमांड सगळ्यांचो एकूच आहा। ज्या ज्या वेळी गव्हर्नमेंट पे कमिसांव घालता आनी कमिसांव रिपोर्ट दिता, तो रिपोर्ट पूर्णपणी गोंयचो सरकार पाळटा, एक्सेप्ट करता आनी इम्प्लिमेंट करता। ह्या पयले फावट सरकार, गोंयचो सरकार, BJP सरकार ह्या पे कमिसांवाचो आपालिपा करता। खुबश्या कामगारांचे प्रश्न म्हणल्यार आपालिपा करप। They want to sweep these genuine issues of the workers' rights. They want to sweep them under the carpet by hook or by crook. That is the strategy of the government. That is what we gather. We dread the thought that soon Achar Sanhita will come, election code will come, and the government will get a golden boon, a golden excuse to say that we are not going to implement the 7th Pay Commission. Now we have seen, we have even planned this eventuality. Should this happen, then the government employees will, who are already getting mobilized in a big way, गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज आपलो फुडलो डिसिजन घेतले आनी सगळे मेळून घेतले। हे गोवा गव्हर्मेंट प्रसंग पूर्ण खबर। 7th पे जो आसा तो गोवा गव्हर्मेंट प्रसंग लागता, तो म्युनिसिपालिटीक लागता। जेन्ना 6th पे लागलो तेन्ना गोवा म्युनिसिपालिटी जी म्युनिसिपालिटी आसा तांचे अजुनूय एनोमलीज आसा। तांकां अजुनूय DA जो कंपोनंट गव्हर्मेंट दिता तो अजुनूय दिवना। म्हजो पयले 2006 जेन्ना लायिल्लो, इम्प्लिमेंट केल्लो, तेन्नाच्यान गव्हर्मेंटान DA जो आसा तो कंपोनंट म्युनिसिपालिटीक दिवना आनी अजुनूय तेंच चालू आसा। म्हणून आमी गव्हर्मेंटाक रिप्रेझेंट केल्लें की जेन्ना 2007 पे गव्हर्मेंटाक लागतलो गोवा गव्हर्मेंट एम्प्लॉयजाक, तेन्ना म्युनिसिपालिटीक तो लागपाक जाय थ्रू कॅबिनेट डिसिजन। आमचो सगळ्यांचो हेतू एकूच आसा, 7th पे मेळून घेवपाचो। 7th पे जेन्ना गव्हर्मेंट एम्प्लॉईजांक मेवता ते उपरांत बाकीच्या कॉर्पोरेशन्स, एडेड इन्स्टिट्यूशन्स, ऑटोनॉमस बॉडीज हांकांय मेवता। नोव्हेंबराची स्ट्रायक नोटीस दिल्लो, तो 29 नोव्हेंबराचे स्ट्रायक नोटीस पिरियड 21 डेजाचो सोंपता। तेन्ना आमी आयज निर्णय घेतला 7 डिसेंबराची एक व्हडलो मोर्चा हाडपाक। तो मोर्चा एक बरो महान जातलो